नमस्कार. प्रुडंटाचे प्राइम बुलेटिनात तुमकां येवकार. पळोवया मुखेल खबरो. गोंयचे विधानसभेतले 37 आमदार कोट्याधीश. 75% आमदार कमी शिकिल्ले. रमेश तवडकार, अनंत शेट, सुभाष नायक तिगूच लाखाधीश. एडीआरान जाहीर केलो अहवाल. खणीचो प्रश्न कोर्टान न्ही सरकारान सोडोवपाचो ह्या मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीची खर टिका. काँग्रेस म्हणटा असल्या वक्तव्यांनी बंदीचो प्रश्न जातलो आनीक बिकट. 35,000 कोटी वसूल करपाक जमना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान दिवचो राजिनामो. दक्षिण आशियाई फिल्म महोत्सवाचे रणधीर कपुराचे हस्तुकी उक्तावण. यश चोप्रा कोपली आर्गां. वेगवेगळ्या देशांतली दाखयतले 40 फिल्मां. सरकारान कुठ्ठाळे मतदारसंघातल्या दांडेमोळो पुलाचो बुन्यादी फासर बसयलो. 40 वर्सां जालीं लोक पळयताले पुलाची वाट. प्रुडंटान हाडिल्लो पुलाचो प्रश्न उक्ताडार. आनी खेळा मळार गोंय अमेच्युअर आर्चरी असोसिएशनान काणकोणां घेतली धनुर्धारी प्रात्यक्षिकां. आर्चरी खेळ आपणावचो सचिन चेतन कवळेकाराचो उलो. खबर विस्तारान. गोंय विधानसभेतले 40तले 37 आमदार कोट्याधीश आसात. मात 75% आमदार ग्रॅज्युएट पसून नात. तातूंत आमदार निलेश काब्राल आनी ताचे फाटल्यान सुदीन ढवळीकाराचे सगळ्यांत चड देणी आसात. रमेश तवडकार, अनंत शेट आनी सुभाष नायक हे तिगूच लाखाधीश. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स आनी नॅशनल इलेक्शन वॉचान उमेदवारांनी वेंचणुके वेळार दिल्ले प्रतिज्ञापत्रावेल्यान हो अहवाल बिरेस्तारा पणजे जाहीर केलो. 22 MLAs out of 40 are crorepati's, and hence it was 55%. Today you have 37 out of 40 MLAs as crorepati's. 37 out of 40. 2012 ची विधानसभा वेंचणूक जावचे कांय सप्तक पयलीं असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्स आनी नॅशनल इलेक्शन वॉचान वेंचणुकेंतल्या उमेदवारांचो अभ्यास केल्लो. निलेश काब्रालाची सगळ्यांत चड देणी आसात ही गजाल ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्या. निलेश काब्राला कडेन 13 कोटी परस मायज मालमत्ता आसा. मात सुमार 9 कोटी 10 लाख रुपया ताची देणीच आसात. निलेश काब्रालाचो मायनिंग धंद्या कडेन प्रत्यक्षपणान संबंद आशिल्ल्यान ह्या गजालीक आतां चड म्हत्व आयला. सगळ्यांत चड मालमत्ता आशिल्ले टॉप 10 उमेदवारांनी ह्या वेंचणुकेंत मार खाल्ला ही गजाल एडीआरान केल्ल्या अभ्यासांत स्पश्ट जाल्या. मोगोचो उमेदवार दिनार तारकार, अपक्ष उमेदवार जवाहर डायस आनी निर्मला सावंत तिगूय उमेदवार 2012 वेंचणुकेंत पडल्यात. 2012 वेंचणुकेंत गोंयकारांनी पयशांचें तोंड पळयनासतना मत दिला ही गजाल हाचे वयल्यान कांय प्रमाणांत सिद्ध जाता. पणजेच्यान आमचो खबरांकार प्रतीक परब आनी चलचित्र खबरांकार देवेंद्र गांवकार. खणीचो प्रश्न कोर्टांनी न्ही सरकारान सोडोवपाचो आसता ह्या मुख्यमंत्र्याच्या वक्तव्याचेर काँग्रेसीन खर टिका केल्या. ह्या वक्तव्याक लागून गोंयच्या मायनिंग बंदीचो प्रश्न आनीक बिकट जातलो असो भंय काँग्रेसीचे विधिमंडळ गटान उक्तायला. CBI, इन्कम टॅक्स एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट सारकेले केंद्रीय एजन्सी वरवीं गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाची चवकशी जावची म्हूण काँग्रेसीन मागला. बेकायदेशीर मायनिंगांतल्यान बुडिल्ले 35,000 कोटी वसूल करप जमना जाल्यार मुख्यमंत्री पर्रीकारान राजिनामो दिवचो अशें काँग्रेस विधिमंडळ गटान म्हणलां. The Congress party condemns the outburst of the Chief Minister, Mr. Manohar Parrikar, against the Supreme Court on yesterday. The Chief Minister should learn to have faith in the judiciary, and he appears to be working as an employee and agent of the mining company and he's been tutored to make such statements. The Congress party fully sympathizes and supports the workers, the truckers, the laborers dependent on the mining industry. An appeal for early relief from the Supreme Court in the interest of the people. Mr. Manohar Parrikar, by his contradictory statements and wrong decisions and his constant U-turns and his art of condemning the decision of the Supreme Court will further create complications for the state of Goa.
when there is already a CEC in place. Appointment of Justice Khandeparkar Committee to selectively analyze the report is another act of fooling the people of Goa. The Congress Legislative Party demands that there should be a thorough Supreme Court probe using agencies like Enforcement Directorate, Income Tax, CBI, and not only to investigate the politicians but also the mining companies which are involved in the large-scale recovery of 35,000 crores. Mr. Parikar, if you cannot do it, then it's high time you should quit. Confusion in Goa and uncertainty in Goa today is only because of one man, Mr. Manohar Parikar, who has led down the people on all issues mentioned in his manifesto before coming to power. 1. Illegal mining, casinos to be shifted out of Mandovi River, scrapping of the regional plan, medium of instructions. BJP government has failed even to control the price, making the life of common man very difficult. Also the price of electricity and water. The BJP government has made his life added to the woes of common man. दक्षिण आशियाई चित्रपट महोत्सवाचे पणजेच्या कला अकादमीत अभिनेतो रणधीर कपुराचे वस्तुकी उक्तावण जाले. महोत्सवाच्या सुरवातेक सर्गेस्त दिग्दर्शक यश चोप्राक आर्गां ओंपली. ह्या वर्सा साफ भारतीय सिनेमाची यशस्वी 100 वर्सां मनयता. 4 दिसांच्या महोत्सवात वेगवेगळ्या प्रकारचे सुमार 40 फिल्मां दाखयतले. शुक्रारा सकाळ सावन सिनेमा दाखोवंक सुरवात जातली. साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिवलाचे उक्तावण सुवाळो आतांच जालो आणि ह्या उक्तावण सुवाळ्याक असले कपूर खानदानाचे रणबीर कपूर आमी तांच्याच कडेन उलय आणि पळया तांचे साऊथ एशियन फिल्म फेस्टिवला बद्दल ते कितें म्हणटात ते. रणधीर जी, कैसा लग रहा है गोवा में आके फॉर साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल? मैं पहले भी आ चुका हूँ इस साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल पर और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं एनकरेज करूँ ऐसे फेस्टिवल्स जहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क की फिल्में आती हैं. जैसे इमोशन, जज्बात किसी भी ज़ुबान में हो, एक स्माइल हो या एक आंसू हो या हंसी हो, उसकी कोई ज़बान नहीं होती है. अब वो फिल्म नेपाली हो या पाकिस्तानी हो या भूटानी हो, अफगानिस्तानी हो, इमोशन इज़ यूनिवर्सल. ये हमको एक इंसाइट देता है, एक नज़रिया देता है उनके कल्चर के बारे, उस देश के कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशंस के बारे में, and shows that we are all one and we are all alike. मुझे ये साउथ ईस्ट एशियन फेस्टिवल बहुत पसंद आता है एंड ये हम लोगों को नज़दीकी आने में एहसानियत फैलाता है. It facilitates our growing closer to each other, understanding each other and creating love and happiness all around. कॅमेरामॅन तुळशीदास चारी वांगडा खबराकार रोहित वाडकार फॉर प्रुडंट मिडिया. आता घेऊ एक बारीक सविस्तर.